जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकातले वसाप 15 अध्याय 18 आणि 19 वाक्य. मुजेर सदांस कष्ट कित्याक, मुजो घाई कित्याक इतलो निबर आणि तो बोरो जावंक ऐकना. तूं म्हाका एका फोटेतल्या व्हळा परी सुकोन वेता त्या उदका बरी जालाय. सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली. तूं फाटीं येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे वजेर उबो रावतलय. व्यर्थ न्ही, बगार मोलाचीं उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलय. तेन्ना तीं तुजेशीं परतून येतलीं आनी तूं तांचेशीं वेसोनाय. देवाचें उतार हें. आयचे दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा. करेजमाचो काळ, म्हाका आनी तुका सुटका दिवचो काळ. करेजमाचो काळ, म्हाका आनी तुका सुटका दिवचो काळ. देव जावन आसा एक सरळ, गॉड इज सिंपल, पूण आमी ताका बारीक संकीर्ण करून कॉम्प्लिकेट करून काण गेला. आमकां भोगता मुस्तुबटी आमकां भोगता अयो करेजमाचो काळ आयलो, आतां काजारां नात, गम्मतां नात, फुलां माळोवंक नात, तें करूंक ना, उपास करूंक, आनीक जिवजार ताळा जिवजार निमाणो शुक्रार येता, ताज्या उपरांत शुक्रारा दिसांनी मांस खावंक ना. असलें आमकां मुस्तुबटी बोगाप आसता मोगाच्यान बोगाप. पूण निजायकी वो करेजमाचो काळ हांवें आनी तुवें चिंच्या भायल्या व्यक्तींनी चिंच्या बरी तो बेजारायेचो खंती दुखीचो काळ गी, वा वो काळ म्हाका आनी तुका आसल्या कुडले संतोश जावन म्हाका आनी तुका सुटका मेळटा म्हणल्या संतोशान हांवें तुवें संभ्रमाची म्हणलें विचार. फाताक म्हाका आनी तुका जाणा आसा हांव, फाताक मुस्तुबडी आमकां संतोश दिता म्हणून सांगता आनी आमकां संतोश दिवचे चड ताजे वर्त्या रितीर आमकां आश्वासन करता, तुका इतलो संतोश दिता म्हणून. पूण निजायकी फाताक सुरवेर संतोश दिता जाल्यारय मुखल्या दिसांनी तें कुडू जावन त्यात्त पथका वरवीं आव्हान तूं रोडोवंक कारण जाता. मुस्तुबटी मुस्त पथकां आव्हान तूं केल्ल्या वरवीं सुरू आमकां तें खुशी जाता. उपरांत थिंच संतोश कितें आमी संतोश म्हूण चिंतलें तेंच आमकां बादाक करता. हें फाताक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायते फावटी म्हाका आनी तुका गुलामपणां घालता. जाय फावटी आमी चिंता गम्मत करीत, कितेंय करीत, जॉली करीत. पूण हेंच फाताक साबार फावटी हांव आनी तूं विविध रितीच्या गुलामपणाक, विविध रितीच्या एटॅचमेंटाक आमी सांपडटा आनी थंयतून म्हाका आनी तुका भायर येवंक मुस्तू कश्ट जाता. मुस्तू कश्ट जाता आनी ह्या वरवीं ह्या पथकाचो परिणाम जावन विविध रितींनी हांव आनी तूं संतोशांच्या ह्या खऱ्या संतोशांतून वंचीत जावन आसता. मोगाचें खऱ्या संतोशांतून वंचीत जावन आसता. जकरिया प्रवादाच्या 8व्या अध्यायांत 19वें वाक्यांत पळयत पुस्तक अशें म्हणटा, दळभराचो सर्वेस्पर्श म्हणटा, 4थ्या म्हयन्याचो उपास, 5व्या म्हयन्याचो उपास, 7व्या म्हयन्याचो उपास आनी 10व्या म्हयन्याचो उपास जुदाच्या घराण्याक संतोशान, आनंदान आनी उल्हासान भरलेले उत्सव जावंक जाय. पूण हांगासर हे पुरा उपास आसात, तवळचे उपास आसात. सर्वेस्पर देव म्हणटा हे पुरो उपास तुमकां उत्सव जावंक जाय न्ही. खंतीन बेजाऱ्यान अयो उपास आसा म्हूण टेन्शन न्ही. हे पुरा तुमकां संतोश बरें जावन उल्हासाचे आनीक उत्सवाचे जायचे म्हणटा पळयत पुस्तक. कित्याक आमी हे उपास केल्ल्या वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत साबार रितीच्या सुटकेक आव्हान तूं वी आर एलिजिबल. आमकां सुटका लाभोवंक साध्य आसा साबार रितींची. म्हाका आनी तुका मात्र संतोशाचे विशय न्ही, सरकारा जरी संतोश जाता. पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळा ह्या
आव्हान तो खरेंच म्हज्या काळार कितें करता कुमसाराक ती झाडां देता दान धर्म करता मुस्तू मागणें करता आनी परिवर्तनाची जिणी आमी जियेता आनी पयत पुस्तक म्हणटा खेदाळा एक व्यक्ती पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियेता त्या व्यक्तीक सुटका मेळटा मात न्ही सरकारा सरी भारी खुशी पयत पुस्तकान आमी समेजूच्या उतरांनी सांगचें जर 6 लोकाच्या 15व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यांत समेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता पाश्चात्याची गरज नासल्या नवो नवो नितीवंता प्रास पाश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गीक चड संतोश जातलो 10वें वाक्य म्हणटा तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडून जिणी बदलत्या एका पातक्या विशयंत सर्गीचे देवदूत संतोष पावतले ह्या खरेस्माच्या काळार पाताक सांडून बरी जिणी जियेत आसतना मोगाचे न्हू सरकारी संतोष पावतात हांव आनी तुवें मुखल्या दिसांनी संतोष पावता कित्याक सबार्दाच्या बंधनाच्या संकलितावन हांव आनी तूं भायर येता हांव आनी तूं मुस्तू जाणाव जाल्यार रिपीट करनासा वांजेलांत 40 दीस उपास केल्ल्या विशयी मुस्तू कडेन उल्लेख आसात मोयजेन 40 दीस उपास केलो म्हणून निर्गमन पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायान 28वें वाक्यान सांगता मोयजे 40 दीस आनी 40 राती खाण आनी पिवण घेनासतना सर्वेस्परा सवें रावलो तशेंच एलिया येदोडलो तो प्रवादी ताणें बाल प्रवादींक 450 प्रवादींक जिवेशी मारयलें आनी पावस हाडयलो आनी उपरांत ताकाच लागाड काडटा म्हणून जेजेबेल राणी म्हणटा आसतना केवल एक कुडको खाण खावन 40 दीस पर्यंत तो खाण जेवण नासतना तो जियेता पयत पुस्तकांत आमी पळयता पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 19वें अध्यायांत 8व्या वाक्यांत पयत पुस्तक म्हणटा तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या खाणाच्या घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलोवन गेलो एका खाणान 40 दीस तो चलता खाण जेवण ना आनी होरेब दोंगराक तो वेता सोमे जेजू क्रिस्त हांव तो जाणाव सामातेवच्या 4व्या अध्यायांत थंयसर उल्लेख केला सोमे जेजू क्रिस्ती 40 दीस आनी 40 राती उपास करता दुसरें वाक्य म्हणटा 4व्या अध्यायान दुसरें वाक्य थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो सो ह्या 40 दिसांक एक म्हत्व आसा 40 दिसांक एक म्हत्व आसा आनी पयस सभा त्या देखून 40 दिसांचे मकान तुका त्यागाची जिणी पातके जिणी बदलून बरे जिणेक पांय मेट दवरची तसली जिणी जिवंक मकान तुका उलो दिता जायते फावटी आमी ह्या करेस्माच्या काळा विशयी आयकलां आनी करेस्माच्या काळ मकान तुका खंय तें बरी जिणी जिवंक उलो दिता म्हूण सांगता पूण म्हजें सवाल ही बरी जिणी जियेल्ल्या वरवीं कोणाक बरें कित्याक बरें पयत पुस्तकांत आमी पळयता किर्तन 51वें किर्तनांत 16वें तावन 18 वाक्य अशें म्हणटा बलिदान तुका मानवानांत होम बली भेटेन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय दुखेस्त आत्मसो देवाक मानवाता तें बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजोसो देवा तूं तिरस्कार करिनाय तुजे दयेन सियोनाक तुजें बरें मन दाखय जेरुजलेमाच्यो वणटी परतून बांदून दी वय मोगाचें न्हू जेरुजलेमाच्यो वणटी परतून बांदून दी म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्यो वणटी कोसळ्ळ्यात आनी ह्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत विविध कोणशां जावन एका वरवीं एक कश्ट येवन आसात जावंक पुरो आमच्या जिवितांत जावंक पुरो वावर करचे कडेन जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो समुदायान जावंक पुरो समाजान जावंक पुरो आमकां आमच्या सरकारांत या इतर जाग्यांत संघटनांत वक्तींत विविधतांचे कश्ट निरंतर येवन आसात कित्याक म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्यो ते वणटी कोसळून पडल्यात आनी पयत पुस्तक म्हणटा दावीद म्हणटा केवल पाताक रडल्या मातनी आमी उस्तुपटी कालें करता जिवजार करता आम चिंता इतलें पुरा केल्ल्या कुडलें जालें म्हणून कूड दंडयल्ल्या कुडलें कांय व्हडलें साधन जायना पूण पयत पुस्तक कितें म्हणटा आमी आनी तुवें रडोंक जाय जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें रडणें काळजांत रडणें उपजना जाल्यार कितले दीस उपास केल्यार खंय वचून पावता गे म्हणलें सवाल आयच्या त्या किर्तनांत पळय सांगलां बलिदान तुका मानवानांत होम बली भेटेन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय मुस्तुपटी आमची चिंता कालें म्हळ्यार
काढणे कितल्या जाणांक दुबळ्यांक दिलें हांवें व्हडली करणी केली व्हडली करणी भारी बरी करणी केली हांवें तें केलें हें केलें पयलें तशें नाशिल्लें पयलीं होम बली आशिल्लो बलिदान आशिल्लें जें कितें आमी आतां विविध करण्यो भायल्यो पुरा करण्यो करता तशेंच पयलींच्या पोरण्या सल्ल्यांत जाय तितले उल्लेख आसात पाताक बोगसूंच्या खातीर ही बली कर ती बली कर तुका आशिर्वाद येता म्हणून पूण किर्तना वतना सांगतात बलिदानांत सर्वेस्पर देव तातूंत मेसवाना मेसवोवचें खंयच्यांत सर्वेस्परा देवान मेसवोवचें दुखेस्त आत्मो देवाक मानवता जर तर ह्या 40 दिसांच्या उपासा वेळार म्हजो आनी तुजो आत्मो दुखेस्त जावन सर्वेस्परा देवाक उलो मारना जाल्यार म्हजो आनी तुजो उपास कितलो प्रयोजन म्हणलें चिंताप आसा हांवें तुवें आठयचें मोगाचें न्हू वो उपास या वो दुखेस्त आत्मो कितें करता पळयत पुस्तक म्हणटा दुखेस्त आत्मोस देवाक मानवता तें बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजोसो देव तो तिरस्कार करिनाय तुजे दयेन सियोनाक तुजें बरें मागीर तुजे दयेन म्हाका तुजें बरें मोन दाखय सम्या तुज्या दयेन हांव फातकी जिणी बदलून हांव बरी जिणी जियेता हांव रडटा हांव दुखेस्त काळजां तुजे लागीं येता म्हजे थंय दया दाखय मात्र न्ही म्हज्यो वणटी परत्यान बांदून दी जेरुसलेमाच्यो वणटी परत्यान बांदून दी म्हजी आनी तुजी जिविताची वणत बांदूंक जाय मोगाचें न्हू म्हजी आनी तुजी जिविताची वणत बांदूंक जाय खंयसर खालें पुरा जावन आसा जावं पुरो आमच्या जिवितांत खंयसर सर्वेस्पर देवी पळोवन आसा ओ म्हजो पूत ही म्हजी धूव फाटीं केदाळा येत त्या देखून आमी आयच्या वाचपान जेरेमिया प्रवादी कितें म्हणटा आयच्या वाचप फस्ट सेंटेन्स 18 वाक्य कितें म्हणटा म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक म्हजो गाय कित्याक इतलो निबोर आनी तो बरो जावंक आयकना कित्याक म्हजेर केदाळे वयल्या वयर कश्ट कित्याक म्हजो गाय तो बरो जावंक आयकना आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली तूं फाटीं येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे उजी रपतलोय हांवें तुवें फाटीं येवंक जाय सर्वेस्पर देव आशेवन आसा हांवें तुवें सर्वेस्परा थंय फाटीं येवंक जाय जावंक पुरो एक न्ही एक आमी आज ते जावपा दिस जे नियाळ करना जाल्यार त्या आमच्या काळजांत मुखार सक्रामेंताचें आराधन जाता आसतना आमी एक पातकां आमची उडा साकाडी आनी सांगया सर्वेस्परा तुजे विरोध हांवें पाताक आदारलें आज तूं म्हाका बक्षी हांव तुजे लागीं फाटीं येतां म्हजेर आसचे कश्ट तूं निवार म्हजेर आसचे संकश्ट तूं निवार म्हजेर आसचे गाय तूं निवार कुडीचे गाय काळजाचे गाय मोतीचे गाय सगळे तूं गाय निवार सोम्या कित्याक हांव तुजे मुखार येवन आसा आज म्हाका तुजे मुखार उबो रावंक म्हाका कृपा दी आनी आमी उदाहरण आमी पळयता आहाबान ताजेर थंयसर एलिया प्रवादी वचून आहाबा कडेन सांगता ताका मेळोवन सांगता आळे तुज्या जिवनांत असले पुरा कश्ट जातले पळयत पुस्तक म्हणटा रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 21 अध्यायांत 17 वाक्यातून अशें सांगता तेन्ना सर्वेस्परान तिसबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें सामारियांत रसगड केसले येतल्या इस्रायलाच्या राया आहाबाक मेळोवंक वच तो आपले स्वाधीन केल्ल्या नाबोताच्या दाखा म्हळ्यान आसतलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलां देखून हांव तुजेर विघ्न धाडटलो हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हर एका दादल्याक जावं तो गुलाम जावं तो स्वतंत्री इस्रायला मदलो काडून नपयस करतलो तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायलाक पातकाक ओडलोय देखून जें हांवें नेबोताच्या पुता जेरुबामाच्या घराण्याक आनी आयसाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें तें हांव तुज्या घराण्याकय करतलो आनी जेजेबेला विशीं ती सर्वेस्परान म्हळें जेजेबेलाच्या पागारा कडेन सुणी जेजेबेलाक ग्रास येतली आहाबाच्या वंश असो कोणी शहरान मरात जाल्यार सुणी ताका ग्रास येतली तांचे मदलो कोणीय शेतान मरात जाल्यार आकाशाचें सुकणीं ताका ग्रास येतली आहाबान आपल्या पत्नी जेजेबेलाच्या बुलोवण्याक कान दिवन सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केल्लें बरी हेर कोणेंच केल्लें ना ताका ताणें खरेंच कांटाळ्यो करण्यो केल्ल्यो पळया हांगासर तो पयस पुस्तक म्हणटा जेजेबेलान बायलेन सांगलें म्हणून ताणें जायतल्यो वायट करण्यो केल्यो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावंक पुरो आमच्या स्वंत कुशेन जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे कोणी सांगता म्हणून जावंक पुरो आमच्या इश्ट इश्टिणी सांगता म्हणून जावंक पुरो आनेकलो व्यक्ती एक प्रभावीत व्यक्ती सांगता म्हणून हांवें आनी तुवें जावंक पुरो आमच्या वृत्तेंत जावंक पुरो आमच्या कामांत जायतलें आमी वायट केलां जावंक पुरो
आमच्या वावरावरवी आम्ही सुखी आदारला जावंक पुरो आणि त्या सुखीक मकान तुका एकानी एका रितीची शिक्षा जावंक कसा जावंक पुरो आणि पयत पुस्तक म्हणटा त्या अहाबाक तो एलिया अशें सांगता आसतना कितें करता अहाब कितें करता पळया. अहाबान ही उतरां आयकून आपली वस्त्रां पिंजलीं, आपल्या विणगे कुडीचेर तो गोणिया वस्त्रां न्हेसलो, ताणें उपास केलो, गोणिया वस्त्रांनीच न्हिदलो आनी खंतीन पडून ताणें भोवलो. तेन्ना सर्वेस्परान तिस्पेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, अहाब म्हजे मुखार कितलो खालतो जाला म्हण तुवें पळयलें मू. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्नां धाडचो ना. ताच्या उपरांतल्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलो. वय मोगाचें न्हू, सर्वेस्परा देवा मुखार तो अहाब तो उपास केलो मात्र न्ही, तो खंतिश्ट जालो, दुखेस्त जालो आनी खालतो जालो. म्हज्या आनी तुज्या चिंतपान करेस्मांत हांव आनी तूं जायते फावटी उपास करूंक पुरो, मस्तू बऱ्यो करण्यो करूंक पुरो, पूण सर्वेस्परा देवा मुखार खालतो जायना जाल्यार कितें प्रयोजन. म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव उलो दिता, म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे फूड तुजें काळीस दुखांनी बरोवन म्हजे मुखार ये. म्हाका तूं खालतें जावन जिये आनी हांव तुजें जिवन नंदन करतलो. तुका योग आसात म्हणचें साबारेन सांग पुरो, तुका मुखार तशें जाता अशें जाता कोणीय सांगूंक पुरो. या कोणीय सांगतना जावंक पुरो, मागण्याच्या मनशान जावंक पुरो, प्रोफेसी म्हणून कोणीय सांगला जावंक पुरो, आले तुका तशें जाता अशें जाता कालें जाता म्हणून सांगला जावंक पुरो, या तुकाच बगोवंक पुरो, या तुज्या शेजारच्या न्ही म्हणूंक पुरो. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा, जर तर आयच्या दिसा तूं म्हजे मुखार खालस जालोय, तूं तुज्या काळजांतावन दुखीन बरोवन सर्वेस्परा मुखार खालस जालोय, जें कितें घडटा म्हूण सांगचें एकूच घडचें ना. तुका तुज्या जिवनांत कांयच वायट जायनातल्या बरी सर्वेस्पर देव तुका राखूंक साध्य आसा. आनी हें जावन आसा मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें आनी तुवें ह्या करेस्मांत करी जी आसली करणी, आनी ती जावन आसा पयल्या सुवातेर उपास कितलो साध्य आसा तितलो, दुसऱ्या सुवातेर हांवें आनी तुवें सर्वेस्परा मुखार काळजांत हांव रडचें आमच्या आपातकांक, आमी कितें बरें जालां देवा मुखार येवचें, तिसरें ताजे मुखार खालस जावचें. सर्वेस्पर देव म्हणटा, भायल्यान मात्र जर तर तुजें उपास तुज्यो बऱ्यो करण्यो आसल्यार पावना, भितर तावन तुजें तें तसलें आसा जें तुजें ओंठ्यो बांदून येयचय, तुजें लायफ तुजें बांदून येयचय, भितर तावन तुजो आत्मो घटाय जायचे, भितर तावन तुजो आत्मो नितळ जायचे, तें खूब गरजेचें. त्या देखून सर्वेस्पर स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आसता मोगाचें न्हू, शास्त्री फारीजेवांक सांगून आसलो, भायलीं तुमी कोपा तटां बऱ्यान धुतात पूण भितर सोमाना. पळयत पुस्तकान सामतेवाच्या 23ನೇ अध्यायान 25-26 वाक्यान स्वामी जेजू म्हणटा, हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारीजेवांनो, खापाट्यानो, कोपा आनी थाटां तुमी भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती बरल्यान लुटीन आनी स्वार्थान. कुरड्या फारीजेवा, कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तवळ तें भायल्यानय नितळ जायत. हांव आनी तुवें पयलें गरज आसा मोगाचें न्हू, आमचो आत्मो ह्या करेस्माच्या काळार संपूर्णपणी परिशुद्ध जावन नितळ जावन जियोवचें. वो करेस्माचो काळ जैसय जेरेमिया प्रवादीच्या त्या पुस्तकांत वडील आमी वाचिल्ल्या बरी, सर्वेस्पर आतां जाल्यार तूं फाटीं येयशी जाल्यार हांव तुका स्विकार करता. संपूर्णपणान आमचो आत्मो नितळ करूंक हांवें तुवें प्रयत्न करचें. कंप्लीट ह्या मुखल्या 40 दिसांनी मोगाचें न्हू, म्हजें आनी तुजें प्रयत्न एकच एक जावन आसा आनी तें जावन आसा भितरल्यान हांवें तुवें नितळ जायचें. परच्या दिसा एका वॉट्सॅपार पाप साहेबाचें एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलें. थंयसर करेस्माचो काळ लागीं येयलो म्हणटना पाप साहेब तेज्या 2-3 मिनटाच्या संदेशान सांगता, कितें हांवें सांगीत ह्या वेळार आमी मुखार एक मनीस मेळटा आसतना मुखार बरें हांसता आनी उलयता, पूण फाटीं गेल्या उपरांत तिशीन गेल्या उपरांत त्या मनशा विशयांत पाड उलयता. कित्याक मुखार आमी
हर एक व्यक्ती भोव बरेंच पूण आमच्या काळजांत कापाडपण आसा देखून पाप साहेब म्हणटा ह्या करेस्माच्या काळार असलें कापाडपण तुमी सोडून त्या व्यक्ती विशीं बरें तुमी चिंतशात गे बरें उलयशात गे तुज्या केवल मुखार म्हणल्या वेळार हाक आसून बरें करून सेकंड दिवन ताका जेवण दिवन धाडल्यार कापी दिवन धाडचें न्ही बगर त्या व्यक्ती विशीं बरें उलयसय बरें चिंतसय जर तो व्यक्ती सूख करता जाल्यार त्या व्यक्ती खातीर मागा आनी तो व्यक्ती बरो जावन दिवन मागा बरो एक संदेश ताणें दिल्लो मोगाचें न्हू कित्याक बायल्यान मात्र नितळ जाल्यार पावना बायल्यान आमचें एक्शन मोगान आसचें आमी सांगता सगळ्याडे मोगान आसा जेवण देखून मोगान साखरेक आसतना उलयता पूण काळजान त्या मनशाचेर द्वेश आसा काळजान त्या मनशा विशीं पाड चिंता काळजांत ताका कितें पाड करचें म्हूण हांव चिंतून आसा सर्वेस्पर देव म्हणटा असलें उपास तुमचो न्ही तुमचो उपास जावंक जाय तुमचो आत्मो बळादीक रितीर घट जावचो आसलो आनी तो जावन आसा निश्कपट निश्कळंक जावन आसा तो आत्मो सर्वेस्पर देव मानून घेता देखून देव मुझे आनी तुजें काळीज पिंजूंक आशेता मोगेचें न्हू द हार्ट शूड बी काय म्हणटा सगळें काळजांत हांव रडचें काळीज पिंजचें बरी ते देखून जोएल प्रवादी म्हणटा जोएल प्रवादी 2 अध्यायान 12 आनी 13 वाक्यान म्हणटा सर्वेस्वर म्हणटा उपास करून रुदान करून हास्कार सुस्कार सोडून सगळे तुमच्या काळजान आसात आतां तरी मुजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकोळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास लावचे गती विशीं तो सुरसुरता वय मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव जोएल प्रवादी मुखांतर सांगता तुमचें काळीज पिंजा मुजें आनी तुजें ह्या करेस्माच्या काळार मुजें आनी तुजें काळीज पिंजूंक जाय मोगाचें पिंजूंक जाय कित्याक काळजांत हांव न्हू केदाळा हांवान तूं काल जावन सर्वेस्परा मुखार फाटी वेता हांव सर्वेस्पर देव मुचेर आनी तुजेर आयिल्ले हर एक तरेचे कश्ट नीव रावंक आशेता आशिर्वादीत करूंक आशेता आनी त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत संतोशाची वो काळ जावन परिवर्तन जायचें मोगाचें न्हू जकार्या प्रवादीच्या 7व्या अध्यायांत 3, 5 आनी 9 वाक्यांत अशें सांगलां हो खरो उपास म्हळ्यार कितें आमी मुस्तपुटी उपास जायतले पुटी करता उपास म्हळ्यार कितें म्हणटा आनी दळभरांच्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांतल्या ह्या लागीं आनी प्रवादी लागीं अशें विचारूंक सांगिल्लें जायते वर्सां हांव न्हू हांव करून आयलां तशें 5व्या म्हयन्यांत हांवें फुडें उपास करूंक जाय गांवांतल्या सगळ्या लोकांक आनी ह्या जाकांक सांग फाटल्या 70 वर्सांनी तुमी 5व्या आनी 7व्या म्हयन्यांत उपास केला आनी रुदान केला पूण तुमी म्हजे पासत उपास केला कितें खरो न्याय निर्णय करा एकामेका विश्वासी मोग आनी दया दाखया विधवींक आनी अनाथ्यांक परक्यांक आनी गरिबांक सतय नाकात आनी तुमच्या काळजान एकामेका विरोध वायट येवची नाकात आमी आमच्या जिवितांत मस्त वर्सां फाटल्यान तावन उपास करना आसूंक बरो थोडीं प्यूर वेजिटेरियन थोडीं हाफ नॉन वेजिटेरियन म्हळ्यार तांती आनी मात खातात थोडीं मासली खातात मांस मात खायनात आनी थोडीं प्यूर आतांय मागीर जाल्यार फुल्ल नॉन वेजिटेरियन्स आनी थोडीं अनेका रितीचे एकेका रितीचे बायलो उपास करून थंगा बारीक सोरो सोडटात सिगरेट सोडटात आनी कितें पुरा आसता 10 वटचे कडेन 2 ओडटात एक फुल्ल ग्लास घालचे कडेन अर्दो ग्लास घालतात एकेका रितीचे उपास करनासतात पूण हो बायलो उपास आनी आमी चिंता ते इश्ट रायले म्हणटाना फुल्ल फाटींग फुल्ल लोड जावन परत फाटींग हाडूंक आसा फुल्ल लोडार पळयत पुस्तक म्हणटा असलो उपास न्ही असलो उपास मस्त वर्सां तुमी करनासात पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हाका जाय सो उपास असले उपासांक संतोश पावचो न्ही म्हाका जाय सो उपास केलो खरो न्याय निर्णय करा एकामेका विश्वासी मोग आनी दया दाखया विश्वासी मोग आमी वडील सांगलें पाप साहेबान सांगलें मुखार मेळ्ळ्यार हांसचें बरें मोग आयल्यार बरी एक कापी काडून दिवची फाटीं गेलो की पोतूनचें फाटल्यान मुखल्यान फर्स्ट क्लास ताका बारी खुशी विश्वासी मोग दाखया
मोग दाखयतालो तो विश्वासी मोग दाखय आनी म्हणटा दया दाखया मुस्तुबुटी आमी दया दाखोवच्यात भारी पाटी हांवान तूं सगळां आमी दया दाखोवच्यात भारी पाटी उलयता दयेंत जीब दया म्हणल्या विशयन बरें करून उलोवंक शकता अनेकल्या विशयन बिरमोचून दिवंक शकता पूण त्या मनशाक निजायकी दया दाखोवंक म्हाका तुका कश्ट भोगता म्हाका तुका खंडिसावनी कश्ट भोगता पूण पळयत पुस्तक म्हणटा त्या व्यक्तींचेर हर एका मनशाचेर दया हांवें तुवें दाखोवंक जाय जावंक पुरो व्हडले व्हडल्यांनी आमच्या घरांनी पिडेस्त आसा जावंक पुरो आमच्या घरांत प्रायस्तां आसूंक पुरो आमच्या घरांत तांकां काही निशक्त व्यक्ती आसूंक पुरो आमच्या वाड्यांत आमच्या समुदायांत खंयसर पुरा आमकां दया दाखोवंक साध्य आसा जावंक पुरो हॉस्पिटलांत जावंक पुरो इतर कडेन कितें पुरा दया दाखोवंक साध्य आसा ती आमी दया दाखया पळयत पुस्तक म्हणटा विधवेक आनी अनाथांक परक्यांक आनी गरिबांक सतय नाकात आनी तुमच्या काळजान एकामेका विरोध वायट येवची नाकात मुस्तुबुटी आमी विरोध वायट येवच्यो नासता हो जावन आसा खरो उपास म्हणटा हांवें तुवें जाय तितली बायल्यान बरीं कामां कर जर तर अनेकल्याक वायट म्हज्या काळजान येवच्यो नासा जाल्यार अनेकल्या विशयन पाड चिंतूंक ताका दुखोवंक ताका घात करूंक हांव चिंतून आसा जाल्यार हांवें कितलो उपास केल्यारय सर्वेस्पराच्या दृश्टेन तो खंडिती मानवाना पळयत पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवक्त्याच्या 58 अध्यायांत सर्वेस्पर देव म्हणटा थांबनासतना बोब मार इसाया प्रवक्ता सांगता थांबनासतना बोब मार पळयत पुस्तकांत हें अशें वाक्य केलां थांबनासतना बोब मार तुत्तोरे पर्यंत तुजो थाळो उबार म्हज्या परजेक आपले गुन्हे हांव परगाट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भशेन ते दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वांटो वळखूंक अत्रेकतात म्हजे लागीं ते नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें ಎಂತ सवाल आज मुस्तू जाणां कडेन आसा मोगाचें हर एवटी खरेंच मेळटा कितले बटे उपास केल्यार जावन चिंतलें तर मागीर काल्याक उपास करचो कित्या खातीर करचो आनी थोडे म्हणटात हांव इतले बरा नितीन चलता जाल्यार म्हज्या जिवितांत अशें कितें जावन आसा आनी त्या देखून सर्वेस्वर देव त्या इसाया प्रवादी मुखार सांगता तूं थांबनासतना बोब मार तुत्तूर बरें तुजो थाळो वांटून सांग ह्या लोकांक वचून सांग तुमी करचो उपास गोणी वस्त्र घालून जेवी नासतना खाय नासतना घालचो उपास हो म्हाका मानवालो उपास न्ही पळयत पुस्तक म्हणटा मुखल्या वाक्यांत पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बरोबर लढाई आनी झगडीं करतात आनी दया नासतना मुठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो थाळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना मुस्तुबटी आमी आव्हान करनाक मोगाचें न्हू असले उपास हांवें सांगलें थोडे तें सोडतात हें सोडतात पुरो सोडतात पूण आमच्या कामागारांक कश्टोवचें कश्टितांत ताजें ना करूंक कितलें करूंक साध्य आसा ताका कितलें सोवंक साध्य आसा एक दीस पेपर लेट जाल्यार कित्याक लेट जालें एक दीस दूद लेट जाल्यार कित्याक लेट जाल्यार फुरपरचें फुरपुरून आसता आमी ह्या कितें आमकां साध्य आसा खंयसर समाजांक मुस्त संगतींनी आमी समाज जायना आमचें जिवन नित्य जिवन चलोवन आसता आनी त्या देखून सर्वेस्वर देव म्हणटा असलो उपास म्हाका मानवानात तुमी उपास करतना काय चिव्या भशेन तकली बगायतात गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करता तो दीस म्हाका पसंद म्हण तुमी चिंतात वे असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात ना हांव पसंद करता तो उपास हो अनितीच्यो संकळी मोडा जुवाचे बांद सोडया दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया आनी हर एक जू मोडून उडया भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदरनातल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक साडी नाकात तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड जळटलो आनी तुमचें बेगीनच बरें जातलें हें वाचता आसतना आमचे बेगी थोड्या वांगडा वयसय बा न्याय तरेन झुजासय आजुनूय आमी समाजान जायतलें पळयता न्याय न्याय म्हणून आनी एकल्याक अन्याय करचें न्याया खातीर आमचें झुजू म्हणचें आनीक त्या मनशाक त्या बेश्टें तरी पाड नांव करचें त्या मनशा विशयन पाड उलोवचें त्या मनशाक कितें करूंक साध्य आसा तितलें अन्याय करचो आनी सांगचें आमी न्याया खातीर आमचें झुजू म्हणून
असोलो न्याय सर्वेस्पर देव हांगासर उलयना म्हाका न्हू सर्वेस्पर देव न्याय उलोवन आसा खऱ्या न्याया विशयन आमच्या बोगणांक बघचें आमी आनेकल्याक दुखोवन ताका दुखयचें म्हणल्या उद्देशान तुजो न्याय तूं करनासाय तो सर्वेस्परा मुखार तो न्याय तो थंय अनेकल्याक जर तर ताच्या दोळ्यान दुखां हाडून ताका फापसून ताचे मान मर्याद काडून ताका कश्टून रोडून ताका मारून धडावन खांय तो न्याय म्हणजे जाल्यार तो न्याय न्ही म्हाका न्याय जावन आसा सर्वेस्पर असो न्याय अन्याय अनीत जें कितें सर्वेस्पराच्या दृश्टीन तें अन्याय जावन आसा तें मात्र अनीत म्हाका फटकिरो आरोप घालून फटकिऱ्यो सक्ती सांगून फटकिरें केल्ल्या कडले हांव न्याय खातीर म्हूण सांगून आज जाय तितले जण ह्या समाजेन नांव जोडटात जाय तितले जण समाजेन नांव जोडटात सर्वेस्पर देव म्हणटा असलें न्ही म्हाका जाय सो उपास जावन आसा खरो न्याय नितीन आसचें खऱ्या न्याय नितीन आसचें भुकेल्ल्यांक खाण जेवण दिवचें ठाणेल्ल्यांक उदक दिवचें विधवींक सही करची असल्यो बऱ्या करण्या मुखान जावन आसा तो उपास म्हणटा सर्वेस्पर देव पहिल्या सांपेद्रोच्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 8व्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा सगळ्या परस चड तुमचे सुमदें एकामेका कळनातलो मोग असो मोगा वरवीं जायतलीं पदकां भोगसातात वय मोगाचें न्हू ह्या करिश्माच्या काळार आमी खऱ्या काळजान मोग करूंक प्रयत्न करया पयलीं पुस्तकांत जाय तितलें उल्लेख आसा पयल्या करिंदकारां बरयल्या 13व्या अध्यायांत मोग म्हळ्यार कितलो श्रेश्ठ उरल्या सर्व पळय म्हणजे देण्या फळांनी आमकां आसा म्हणून आमी गत्त उलयत पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा कितें देव म्हणटा मोग जावन आसा व्हरतो मोगा वरवीं पदकां भोगसातात मोगा वरवीं पदकां भोगसातात त्या खातीर ह्या करिश्माच्या काळार जायतलो आमचो वेळ जायते आमचे प्रयत्न मोग करूच्या बसत आमी वावरया इतलेंच न्ही आसतना सांजोवच्या पहिल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 16व्या 8व्या वाक्य म्हणटा क्रिस्तान आमच्या बसत आपलो जीव दिलो हांतू मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या आमी आमच्या भाव भयणीक बसत आमचो जीव दिवंक जाय ह्या संवसारान ग्रेस के आसलो कोणीय आपलो भाव गरजेन आसा तें पळोवन आपलें काळीज धारून करीत जाल्यार तांचे सवें देवाचो मोग कसो आसात भुरग्यानो खाली उतरान आनी जिबेन आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणी आनी करणेन तो मोग दाखोवंक जाय आनी त्या देखून स्वामी जेजू त्या पळयत पुस्तकांत आमी पळयता बऱ्या समार्यकाराचे ओपार सांगता थंयसर ते बरे याजक येता लेवीत येतात पळोवन अनेक कडेन तांणी जायतलो मोग तांणी तोंडांत उलयलो पूण समार्यकार खरो मोग दाखयता पळयत पुस्तकांत अखेर करच्या पयलें पळयत पुस्तकांत आमी जाणा मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव वेचीक पुताची स्वामी जेजू वेचीक पुताची ओपार सांगता आनी सगळें सांडून गेल्लो तो वेचीक पूत सगळे कश्ट न्हू खंतीन बेजारायन आसतना ताका उडास येता सर्वेस्परा देवाचो ताच्या बापायचो ताचो उडास येता आनी बापाय लागीं तो फाटी येता बापूय कितें करता तें भोव गरजेचें बापूय कितें करता वो पूत म्हजो फाटी आयला सूख मागून फाटी आयला ताका पाश्चात्यापाच्या काळजान आयिल्ल्या म्हणल्या खातीर ताका दोगलो घालता कितें करता दोगलो घालता बोटाक मुदी घालता आनी पांयांक व्हाणोवन दिता हांव तूं जाणाव दोगलो मकान तुका भोव गरजेचो तो कुरपेचो दोगलो सर्वेस्परा देवान आमकां दिवचो इसाया प्रवादीच्या 61व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान पळयता ताणें म्हाका ठाराणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गोट लायली आज हांव आनी तुवें सर्वेस ह्या करिश्माच्या काळार हो मेळ्ळो बरो संदर्भ सगळ्यांनी मागणें चलता म्हाकाय मागणें म्हणटा कोणी लज ना कित्याक सगळ्या मागणें म्हणटात आनी ह्या काळार सगळ्यांनी कुमसाराक अवकाश आसा सगळ्यांनी बरे करण्यो करूंक अवकाश आसा आनी हो काळ जावन आसा हांवें फाटीं सर्वेस्परा देवाक येवंक थाळो ह्या इगर्ज मतेन दिवचो आनी हो थाळो स्विकार करून जर तर हांव आनी तूं खऱ्या काळजान रडोवन आयल्या जाल्यार सर्वेस्पर देव मकान तुका दोगलो घालता आनी तो दोगलो कसलो ठाराणाची वस्त्रांनी न्हेसयल्ली मकान तुका दिवचो तो दोगलो जावन आसा प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान मकान तुका गुटलायता मकान तुका वणोवन दिता कसलो वणो म्हणटा पळयत पुस्तक म्हणटा एफेसकारां बरयल्या 6व्या अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बेस तुमच्या पांयाचे मोचें जावं
हांवें तुवें समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक सर्वेस्वरा सुमेजेची सुवार्ता ह्या कारिज्माच्या काळार कितली आमकां साध्य आसा तितली आनेकल्याक बरी सुवार्ता प्रगट करूंक प्रयत्न करया. केवळ बैलो उपास मात्र न्ही मोगाचे न्हू, जाता तितल्या वांट्यांनी म्हज्या आनी तुज्या जेजू विशयी बरी खबर जायत्या जाणांक आमी दिवया. जावं पुरो क्रिस्तांवांक जावं पुरो अक्रिस्तांवांक. क्रिस्तांव म्हणल्यार नांवान मात्र थोडे आसात, तांची जिणी खंयसर आसा. साध्य आसल्यार तसल्यांक एक बरी खबर आळे इतलें पुरो बरेंपण जावन आसा. परच्या दिसा या 4 दिसां पयलें एक अक्रिस्तांव कुटाम मोगाचें न्हू KMCंत सो दिसता न्हू जोर तापार आसलें. कितें केल्यारय गूण जायना, कितें वखद जाल्यार गूण जायना. खाली तांकां डॉक्टर म्हणटा खाली पिडा मेळना म्हणून सो दिसतालें कितें केल्यारय गूण जायना. आनी थंयसर तांणी आमकां मागण्याक आपयल्लें. फर्स्ट दीस वचून मागणें केलें. सर्वेस्परा देवाच्या कृपेन त्या पिडेस तसो सगळो ताप सुटलो. 6 दीस पर्यंत फुल्ल ताप कितें केल्यार रावनातलो. एका मागण्यान अक्रिस्तांव कुटाम तें एका मागण्यान मोगाचें न्हू थंयसर आमी जेजूच्या नांवान मागिल्ल्या वेळार थंयसर ताका गूण जालें. दुसरे दिसा म्हणालें ताप देवलो म्हाका एक सांग गूण आसता म्हणालें. कितें म्हणें तें ताका दोळ्यात ओपन करूंक जायनात म्हणून मुस्त दिसता ताका दोळ्यात ओपन करूंक जायनात. ताका काल जाला म्हणून गोत्तुना दोळ्यांत कंप्लीट ते बंद जाल्ल्या बरें जाल्यात ओपनच करूंक जायना. आमी येतना चिंतलें मागतना चिंतलें हाका बरी न्हीद दिसता न्हिदले कडेन मागून आयिल्ले आमी न्हिद ताका दोळे ओपन करूंक जायना तें आमकांय गुत्तुना. ताणें दुसरें सांगतना गुत्तू ताका दोळे ओपन करूंक जायनात म्हणून. आनी त्या दीस देखून दुसरे संजेर परत्यान गेल्या थंयसर परत्यान ताका दोळ्या बसत मागलें. तस दिसा ताका दोळे सारके रितीन बरें ओपन करूंक जालें. हे खाली घडीत न्ही मोगाचें न्हू. कालचे 3-4 दिसां पयलें हांगासर फामाद आस्पत्रेंत एका अक्रिस्तांव भावाक जाल्लें एक घटन. आनी त्या दाळा आमी मागलें एकच जावन आसा सर्वेस्परा हो अवकाश जावं दी. ह्या कुटुंबाक तुजी महिमा पळोवचें आसलें, ह्या कुटुंबाक तुजी सकत जाणा जावचें आसलें आनी ह्या वरवीं तुका ताणें वळखूंक तुजें महिमा प्रगट जावचें आसलें. मोगाचें न्हू असलीं अजापां जायपुरतीं जाय कडेन जावन आसात. म्हज्या आनी तुज्या जेजू विशयंत ह्या कारिज्मा काळार हांव ताका प्रगट करूंक प्रयत्न करया. हांवें तुवें कितले कडेन साध्य आसा आमच्या जेजू विशयी आमी बरी खबर प्रगट करूंक पळया. आनी आखरेक ते जेजू म्हणटा ताका मुदी घाली म्हणून. मोगान ताका मुदी घालता फाटी आयिल्ल्याक अधिकाराची. आपणाचो म्हणलें आपणा मुद्रे घालना जेजू तो मुदी दिता. त्या देखून हो करेस्माचो काळ आमी बेजार पोवचे नाका. म्हाका तें करूंक ना हें करूंक ना काजारांत फंक्शनांत म्हूण बेजार पोवच्याक संतोश हांवान तूं पावोंक जाय मोगाचें न्हू. हो काळ म्हाका आनी तुका करेस्माचो काळ ह्या इगर्जमतेन दिल्लो. म्हाका आनी तुका संपूर्णपणी ह्या संवसारीकच्या राटावळींतल्यान भायर येवन संवसाराच्या माया जालांतल्यान भायर येवन सर्वेस्परा मुखार मागण्यांत उपासांत बऱ्यो करण्याद्वारे आनी काळजांत रडोवन म्हाका आनी तुका सुटका मेळच्या खातीर असो एक बरो काळ. आनी ह्या काळाचो प्रयोग हांवान तूं संपूर्णपणी आमी फायदो जोडया. सर्वेस्परा मुखार फाटी येवया आनी परत तीं उतरां जेरेमिया प्रवादीचें वडील आमी पुस्तकां वाचलें हो उतरां परत आमी वाचया. मुजेर सदांच कश्ट कित्याक म्हजो गाय कित्याक इतलो निबोर आनी तो बरो जावंक आयकना. सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली तूं फाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे वजीर उबो रावतलय. व्यर्थ न्ही बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलय तेन्ना ती तुजेशीं परतून येतली आनी तूं तांचेशीं वेसोनाय. मोगाचें न्हू अशें हांव तूं फाटी वयता आसतना सर्वेस्परागे फाटी वयता आसतना आज म्हाका तुका कश्ट मुस्त आसूंक पुरो. पूण पयत पुस्तक म्हणटा असले कश्ट आसल्या वेळार कितें केल्यार समस्या परिहार जायनातल्या वेळार तूं म्हजे लागीं फाटी ये आनी म्हजे मुखार राव. आनी तुजे मुखार रावल्या वेळार कितें जाता वेचीक पुताची गोपार आमी उडास दवरया. दोगलो म्हाका तुका घालतात, मुदी घालतात, पांयांक वणो घालतात. आशिर्वाद कर सोमी जेसू फुटलून धरता. आशिर्वाद ह्या कारेस्माच्या काळार जोडया. आमेन.